Jesuci adneamano, afartiano furensorat, mis bedong monitong goro, yagnisevok mitol sorda, diukadil yagayan goro, misabete Ashim saya, langor patkan cheduk doro. Soglyang tumkan de barudistiu, tumkan Yesu kurpadev. Mai magat sayukar आज किरीत भाशेन आमी 21वो जल्माचो दीस समोरुता जोहान मिस्किता ह्या आमच्या भावाचो किरीत भाशेन देवान ताचेर आनी ताच्या सगळ्या फुडाराचेर बरो तरून आशिर्वाद घालून आमी मागुया. देवान बरी भलायकेन ताका राख आनी सांबाळ म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदानांत देवाक अर्घ दिवन आयच्या दिसाक हे मिसचें बलिदान देवाक दिन वाचून तो भेटयता. तशेंच आज संपलेल्या आदेलिया दा कॉस्टा हाचे खातीर आमी मागुया. देवान सासणाचो विसो दिवं म्हूण ताचे खातीर मागुया. लिबिया कारवारो बरी ना किरीत भाशेन आपल्याक बरी भलायकी आसूंक आनी आपल्या भलायके खातीर मागूंक लायता. मागुया सगळ्या आमची बाबा भयणां जी पिडेंत आसात तांकां देवान राखून सांबाळ म्हूण तांचे खातीर मागुया. आज सायबिणीची भेट ह्या गोराब्यांनी जाता. इग्रेशा आंतोनेत नुनीस, फोंडवे जॉन संतान फेर्नांडीस, दाबोली मिनीन फेर्नांडीस, नाल्तो दाबोली टिना साल्दाना ह्या सगळ्या बाबा भयणांचेर किरीत भाशेन सायबीण मायेचो आशिर्वाद आनी तांच्या गोराब्यान शांती आसूं म्हूण किरीत भाशेन मागुया. तशेंच आज बाबार्थाची ड्युटी पेटयतात आल्तो चिकाली प्रुदेन्सिया परब आनी फामील, दाबोली पिटर वास आनी फामील हे आमच्या बाबा भयणांचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुम्याची सुक्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. बाबा भयणीनो, आमचे परिस्थितींनी आमचो दुस्मान कोण आमचो इश्ट कोण ते आमकां गमता. दर एका परिस्थितीन जेन्ना आमी दिसपोटी बाबा भयणीनो अणभवता तेन्ना ह्या परिस्थिती मदें कोण आमकां पावता ताचो उपकारी आमी सदां काल उरता. आनी जो मनीस आमकां किकोन करता, जो मनीस आमकां खाला उडयता ताचो उपकार आमी दवरिना. आयच्या दिसाक अदीक आनी अदीक आमी उपकारी काळजान भरून देवाक दिन वाचुया. ताणें आमकां राखलीं, सांबाळलीं, सगळ्या वायटांतली आमकां सांबाळलीं देखून देव आमचो मोग करता देखून देवाक दिन वाचून ह्या बलिदानांत आमच्या जिविता खातीर ताका अर्घां दिवया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर पयले सुवातेर आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी आनी तुमकां भाव भयणानो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट गजाली सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासोत पागेन सदांच वारमारीक सगळ्या दुतांक भोंवता. आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पराच्या लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सुमिया काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोमिया काकूत कोर. प्रार्थुया. सुर पदवेदार देवा आमच्या कोनवड्या बापा, आमची वेली सगळीं विघ्नां पयस कर. अशें आत्म्याक आनी कुडीक कसली चाळ कोर नासतना खुशाल मनान तुजी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. उपकार आमी मागता आमच्या सुमेच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राचोच उलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. बागेन पावलून तिताक बरयल्ले चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्या सरदाराक आनी सरकारी अधिकाऱ्यांक कालती जावं ताच्या उतराक पालो दिवं
कसल्या बऱ्या कामाक कबूल आसूं, कोणाचेंच वायट उलोवना जावं, जोगडी मांडिना जावं, पूण सोमेस मनशां ताय माणसुगेची आनी सदाम रीत रोवेशीची जावं, तांचो कायदो म्हूण शिंकोय. तर आमी एका वेळार नेणार आटपो नासलोली, वाट चुकलोली, जिनसवार वायट वणवण्याची आनी कुशालकायेची गुलामां जालीं. खोटेपणान आनी नाटकायेन बोलोल्या जिविताची एर आमकां जळटा आनी आमी एरांक जळटाव तसलीं मनशां आमी आसल्याव. पूण उदेलें आमकां बोळेपण देवा आमच्या सोंडोनाराचें उदेलो ताचो व्हड मायेमोग मनशाताय. आमच्या प्रमाणीक कोन्यांत लागून न्हय, बोगोर आपलेच काकलुतीन ताणें आमकां सोडयली. नवो जल्म दितोल्या स्थानान आमकां दिली आनी पवित्र आत्म्याचे पोदवेन आमकां नवी केली. आमच्या सोंडवणारा जेजू क्रिस्ता उद्देशी ताणें पवित्र आत्मो शुभपणान आमकां दिलो. ताच्या फुंक्याच्या देण्यान आमी प्रमाणीक जावचे खातीर आनी आमकां सासणाच्या जिविताचे दायजी करून त्या जिविताचो बोरवांसो आमकां आसचे खातीर देवान अशें केलें. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. म्हजो गवडी सोरेस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. सगलीं बारबर म्हणुया. म्हजो गवडी सोरेस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. म्हजो गवडी सोरेस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. पांचवो चोरो मेळटा थंय म्हाका दिता आड पडूंक. शितोल वावट्या उदकाशी तो म्हाका वाट दाखयता. म्हज्या निर्बोळ जिवाक तो नव्यान दिता धीर गोठाय. जबाब. म्हजो गवडी सोरेस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. आपल्या नांवा खातीर तो नीज मार्गान म्हाका चलयता. कालक्या कोणांतूय सांडल्यार कसलोच हुस्को ना म्हाका. दांडो आनी कोंकें घेवन म्हजेशी उबो आसाय. म्हाका दीस रात सांबाळटाय, राखण करून धीर दिताय. जबाब. म्हजो गवडी सोरेस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. म्हजे दुस्मान घुस्पोटात, पळेतात, तोटाक जातात. तांचे मुखार तूं म्हाका जेवण वाडटाय रुचीचें. म्हज्या माथ्यार आनंदान दमदमीत तेल वारोयलाय. कुशालकायेन मुरगोडटा. म्हजो कांसो बरोन ओत्ता. जबाब. म्हजो गवडी सोरेस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. तुजी काकलूत बोळेपण दर दिसा म्हजेर व्हांवतात. ओच्चीत गोरान देवाच्या म्हजें तिकान सदां काळ. जबाब. म्हजो गवडी सोरेस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. उद्गार. हालेलुया, 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 हालेलुया. जाता तें जावं सगळ्या वस्तूंनी आर्गां दियात, कित्याक जेजू क्रिस्ता सोवें तुमी तशें केलें देवाक जाय. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पो तुमचे सवें आसूं. तुमचे सोवें आसूं. तुका परमणे जेजू क्रिस्ताचे
शुभोर तोमा महिमा तुका सोम्या. जेजू जेरुसल्याक वेता आसतना सामारिया आनी गालिलिया हांचे शिमेवेल्यान वाट चलतालो. एका गांवांत भितर सरचे वेळार कोड फुटलोले 10 जाण ताका वाटेर मेळ्ळे. ते पयस उबे रावले आनी व्हडल्यान उलो मारून तांणी म्हणलें, जेजू गुरुजी, आमची काकलूत कोर. ताणें तांकां पळोवन म्हणलें, वचात आनी याज्ञिकांक तुमचें आंग दाखयात. आनी थंय वेता आसतनाच ते नितळ जाले. तांतले एकल्यान आपूण नितळ जाला म्हूण देखोना फुडें देवाक व्हडल्यान वाखाणीत परतून आयलो आनी जेजूच्या पांयां पडून ताणें ताका आर्गां दिलीं. आनी तो सामारियेकार आसलो. जेजून ताचे कडेन उलोवन अशें म्हणलें, 10 जाण नितळ जाले न्हय, तर हेर 9 जाण खंय आसात? ह्या पोरक्या मनशा भायर परत येवन देवाची तोखणाय करतलो एकलोय दिश्टी पडलो ना. आनी ताणें ताका म्हणलें, उठ आनी वच, तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो. जेजू क्रिस्ताची शुभोर तोमा हानी. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भाव भयणीनो, a friend is someone who will love in all circumstances. एक इश्ट सगळ्या परिस्थितींनी आमचो मोग करता, सगळ्यांक आमकां मोगान लेखता म्हूण आमी सत मानता. पूण परिस्थिती आमचेर येता तेन्ना, वायट येता तेन्ना कोण म्हजो इश्ट, कोण म्हजो दुस्मान, कोण म्हजो खरो खासगी मित्र हें आमकां कळटा. कित्याक जो कोण म्हाका हे परिस्थितींतलो भायर काडटा आनी हे परिस्थितीन म्हाका झुजूंक तांक दिता, तोच की म्हजो भाव, म्हजो इश्ट आनी म्हजो फुडारी. आनी असलेच परिस्थितींनी आज आमी शुभ वर्तमान पळयता. 10 कोडकार जेजूशी येतात. जुदेया आनी इस्रायल हांकां पडोच नासलें. किरीत भाशेन समारियेकार आनी जो कोण इस्रायलीत आसलो एकामेकाचे दुस्मान आसले आनी एकामेकाक ते लेखी नासले. जरी समारिया लागींच आसलें तरी तांकां दुस्मान कशें मानून ते जियेताले. ह्या 10 कोळकारां मदीं एक समारियेकार आसता. कित्याक काय? कित्याक सगळेच कोड फुटलेले. त्या वेळार तांची परिस्थिती एकदम गंभीर आसली. म्हणटच दुस्मान कोण ते पळयनासले. आपल्याक ह्या कोळांतले भायर सरूंक, आपल्या पिढींतले भायर सरूंक एक जाल्ले. हाका लागून मनीस परिस्थिती मदें भावा भयणीनो एक जाता. जेन्ना झूज आमचेर येता, जेन्ना आडकुडी आमचेर येता, तेन्ना कोण म्हजो दुस्मान, कोण म्हजो इश्ट, कोण म्हजो घात घेवपी हें आमी चिंतिना. पूण वायट परिस्थिती मदें, आडकुड्या मदें जो कोण म्हाका पावता तोच म्हजो देव अशें आमी मानता. आनी ह्या वेळार हो समारियेकार किरीत भाशेन ह्या 10 कोळकारां मदें येता आनी जेजूच्या पांयां पडटा आनी जेजू तांकां बरो करून पाठयता. तांतलो एकलोच पोत्तो येता तो जावन आसा हो समारियेकार. कित्याक काय? कित्याक देवाची तुस्त देवाक आर्गां दिवन किरीत भाशेन देवान आपणा सोबें केल्लें तें देवाक दिन वाचूंक येवन परतून जेजूचे पांय पडटा. जेजू म्हणटा, हांवें 10 जाणांक बरें केल्लें न्हय, तर 9 जाण खंय गेले? एकलोच समारियेकार इतलो देवाक आर्गां दितलो पुरतो जालो? दुसरे अनुपकारी जाले? आनी जेजू म्हणटा, वच, तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो. म्हणजे तो मनीस सासनाक बरो जालो. भाव भयणी, देवाचेर आमी पातयता तेन्ना आमी जायते फावटी देवाचे उपकार घेता. जायते फावटी देव आमचे सगळें बरें करता. देव आमचे सगळें जायते आडकोडी परिस्थिती मदें आमकां निवारता. असले आडकोड्या परिस्थिती निवारून सुद्दां आमी अनुपकारी जाता. आमी ती आमची गंभीर परिस्थिती गेल्या उपरांत देवाचेर विसर घालता, परतून आदलें जिवीत आमी जियेता. हाचे दिसाक आमकां किरीत भाशेन शिडकावणी देवाक
आमी दिनवाशी काळजान जिवंक गरज, कित्याक आमचे सगळें वायट, आमचे सगळें तेणें उद्रुश्ट, आमचे सगळें तेणें सगळें आडकोळ्यो देव निवारता आनी आमकां आपल्या मोगान बरेपणान भरता. दर दिसाक आयच्या उद्गारान आमी म्हणलां ते भाशेन जाता ते जावं सगळ्या वस्तूंनी देवाक आर्गां दिवया, जाता ते जावं सगळ्या वस्तूंनी देवाक दिनवासुया, कित्याक जेजू क्रिस्ता सवें तुमी तशेंच केल्लें देवाक जाय. हीच कृपा आमकां मागून घे. गायन घेऊया C14 पेज नंबर 34. C14. देणे आमची भेटोवंक खाता, आमची काळजां तातून घालता, आमची मनां दुखोर भिता, स्वीकार कर म्हूण प्रार्थना मागता. घोवाउलो आंतराळार हाडटा, ताकाचो रोस समर्पिता, आमचे सुख दूख सोपेटयता, मानून घे म्हूण विनोद करता. आमचो उलो बदलतलो, जेजूची कूड जातलो, आमकां परतून तो मेळटलो. जेजू आमचे काळजांतलो. मोशा बाबूने मोशान तुमचे बलिदान सूर पदवीदार देव बापाक मानता तसली सामून मागात. तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेक आमच्या जनाक पवित्र विचाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. मोगाळ बापा, ह्या बलिदानान तुज्या पुताच्या कोश्टा मरणाचो समारंभ आमी चलयता. ह्या आमची बेटोनी प्रसून जावन मानून घे आनी आमच्या दिसपट्या जिवितांत जेजूच्या कोश्टांनी मोगान वांटो घेवंक आमकां कृपा दी. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारान सासणाचे देवा, सोर कड्यान सोताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूड तुवें रचली, ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारकेची केली. ह्या खातीर सगळीं रचना अनुदान करता तुजी सेवा प्रितुमे तुका वाकाणटा. तारोण मेळिल्ली तुजी पोरजां स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिनवासता. तुज्या संतां भक्तांची सभा देखून सगळे देवदूतां सांगाती संतोशान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार बऱ्या तुज्या वैभवान उंचर की तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे आमी येता ताका सोय, उंचर की तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरून सुसूंक वयच्या आदी ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तिसपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडे तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात.
बाबार्थाचो गूड पोरगोटुया तुझ्या खुर्सानी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सुदारली सौम्या संवसाराच्या सर्वोंडारा आमची सर्वोन बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणेची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा के प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलीप नेरे आमच्या गुणी बापाक आनी सगळे यज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवस्त धरून मेल्यात त्या आमच्या भावा भयणीची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोरीत मुखामोल पडूंक फावो कर आमा समेस्तांची इवेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरी देवाची माई सांगाती चपोती बागेवन सुसे बागेवन दवरता आनी सर काळी तुका मानवल्या ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांची सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. आमच्या सर्वंडाराची आज्ञा मनान धरून जेसून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया आमचे बाबा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशीच संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताणें पडूंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां वाचय. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवाद दया करून जिवितांत सबस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या आमी भरोशान अत्रेकता तर आमकां तुजी उदार काकृती सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आघातांतली वाटाय कित्याक राजवटी पोतली आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सुम्य जेजू क्रिस्ता तुमच्या धांवडे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसका जी कुशे परमे तिका शांती दे आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजी येता रासूच चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमची सभे आसूं तुमचे सभे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाची देवाचे शेले संवसाराचे संवसाराचे पाप पाप काडटले आमची काकूत कर देवाची शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिरी संवसाराचे पाप काडटा ती शिरीच्या जेवणाका पयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी पूण तुज्या एकाच पुत्रान म्हाका बळाई दिली. गायन घेऊया D16 पेज नंबर 55 D16. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणें मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून
समजू असा म्हण समजू हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आकोच आनी आखीच तुका एकपडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन. आमेन. Jezu mocia, kirkol mozotmo, Unsian zaliar, tashi tuzekli, tori tuje, karismo vatole, makatoso, solun motsunaka, tori tuje, karismo vatole, makatosot सोडून वचू नका tuzo हात लाव एकेच घडयेन जेजू कोट फुटलोल्यो कोडी जाल्यो निर्मोल आकाचे कोण म्हाका फुटला सायबा म्हाका हाकलाय निर्मोल करून दोगो पातकाचे कोण म्हाका फुटला सायबा म्हाका हाकलाय निर्मोल करून दोगो उबी रावया प्रार्थया कोनवाळे बापा जेजूच्या कुडी रोगताच्या पवित्र जेवणांत तुवें आमकां दादोशी केले देखून आमी तुका दिन वाचता हे जेवणा वरवीं आमकां फावो जाला तें सुर्गीचें बोड खऱ्या मनान केले चाकरेन आमचे भितर तोगच्याक तुजो मोगाचो आत्मो आमच्या काळजांनी घाल उपकार आमी मागता तुमच्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सुरवेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी सुर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं उचन्यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा कालच्या दिसाक जायतो लोक रोमारीक आयलो देखून किरीत भाशेन तुमचे दिनवास नवेनाची मागणी सगलीं बरोबर शाश्वत आदाराची पळय म्हाका एका निर्भाग्या पातक्याक तुज्या पांयां लागीं हांव प्रार्थना तुका आनी तुजेर दवरता सगळो म्हजो विश्वास
एका कुडीचे माये चुरचुरे कोर म्हजे हांव आयकतना सगल्यांनी तुका पासळलेली आसरे आनी बरोवशा पातक्यांच्या जातोर मोसो आसरो आनी मोसो बरमसो वा म्हाका मोगा पासो जेजू क्रिस्ताच्या उगड तुज्या आत्मा म्हाका एका दुर्बळ पातक्याक जयता आनी आपल्याकूच भेटयता तुका तुजो सासणाचो चाकर कसो हांव आशिर्वाद आनी आर्गां देवाक दिता दिलो देखून म्हाका ताची काकुती अविस्वास तुजे थंय खात्री तशें हांव सोत मानता म्हज्या सासणाच्या सालासामाची कोडा जायते फावटी आदी निर्भागी जावन पडलो कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना हांव जाणा तुजे मजतीन हांव सयत व्हरतलो हांव जाणो तूं म्हाका म्हजो दिलेली म्हूण सर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर पातून पूण भियेता पातकाची ताळणी तुजो आदार मागना जायत म्हूण आनी इबाडीत म्हूण म्हजो आत्मो ओतोर व्हरतो तो उपकार मागता तुजे ताय आनी हांव प्रार्थून मागता मागता तुजे लागीं तुका दिसता त्या परमणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळूंक ओदीक करून हेमकोणाच्या चौक्याच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूंक आनी म्हणूंक तुका ए माये आदार म्हाका दी शाश्वत आदाराचे माये निर्विनाका हांवें सांडूंक म्हज्या देवाक आमेन शाश्वत आदाराचे माये तुझ्या भुरग्यां पासत विनोदी कर मान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस पोहोचताय साउस्त्र्यामध्ये सदैवान सदैव पूजेसू भाग्यवत मरिये देवाची माये आम्हा पापियांक खातीर विनोदी कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार शाश्वत आदाराचे माये तुझ्या भुरग्यां पासत विनोदी मान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस पोहोचताय साउस्त्र्यामध्ये सदैवान सदैव पूजेसू भाग्यवत मरिये देवाची माये आम्हा पापियांक खातीर विनोदी कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार शाश्वत आदाराचे माये तुझ्या भुरग्यां पासत विनोदी कर मान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस पोहोचताय साउस्त्र्यामध्ये सदैवान सदैव पूजेसू भाग्यवत मरिये देवाची माये आम्हा पापियांक खातीर विनोदी कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन भाग्यवंती मरे आदादी अदृश्टांक सांपडलेल्या मजत कर ओस्कोत काळजाच्या माग पोचे पासत ज्या शराती देवाच्या मुळ्यारेची विनोद कर सगळ्या देवाक भेटलेल्या वस्त्रां पासत बाबा तुजो आदार सगळ्यांक मागता तुजो सासणाचो आलाशिरो तुका केल्या आमचो आश्रय सायबिणी आया दिनार गोरसांक आनी दुखी कर रातुया हे सगळ्याची सुक्रिस्ता तुवें आमकां दिली माय मरेक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक जिच्या अजपाच्या उपकाराक आमी मान दिता आनी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावंक तिच्या मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावंक सदां काल फोड तुजे सोडवणेचो तूं जो जियेतान राजूच चलयताय सासणाच्या सासणाक आमेन थोडो वेळ उगी रावन पिडेवंता खातीर आमी मागता तेन्ना हांव तांचो उगडास करुया आमचो आदार सोम्याच्या नांवार ताणे स्वर्ग आनी संसार संसार रचला सोम्या मोशे मागणे आयक म्हजें हृदय तुजेशी पावूं सोम्या आसूं तुमचे सगळे आनी तुमच्या आत्म्या सवे प्रार्थना तुका सोम्या देवा ह्या तुज्या चाकरांक फावो को सदांच भोगूंक कुडीची भलायकी मनाची शांती नोंदवंत आदारान भाग्यून सदांच सांकवार मोरीच्या ती निवारूंक आनी ह्या काळाचे कोतींतली आनी भोगूंक पाव सासणाचें दादोसपण क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे मदें आसूं तुमकां राखूंक तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमचे फाटल्यान तुमची जोटून करूंक तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक सो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाती जियेता आनी राजवत चलयता सासणाच्या सासणाक आमेन शाश्वत आदाराच्या मायेच्या मागण्या वरवीं सोर पदवेदार देवाचें बेसांव बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे तुमचे वय दिवं आनी सदां काल तोगू आमेन आमी गायन करतले हांव बो मोगाड माय बो मोगाड माय आमचे काय तूं राव सदांच तूं पाव बो मोगाड माय
तूं राव कोण सगळ्या खाता सदांच तूं पाव मायेका ग्लोतीचे माये मोगाचे माये सोशे गुणांनी भोलेले मायेका ग्लोतीचे माये मोगाचे माये सोशे गुणांनी भोलेले